आयतारा पुराय गोंयान विविध सुवातांचेर हिंदू चेतना संगम जाले। ह्या निमतान दक्षिण गोंयांतय कार्यावळ जाली। जो भारताक आपली मातृभूमी मानता तो हिंदू अशें स्वराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे धोरणे आसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही जातीवादी संघटना न्हय। जो मेरेन संघाक लागींच्यान अणभव ना तो मेरेन संघा संदर्भातले जनते मदीं गैरसमज पयस जावपाचो ना म्हण संघाचे फुडारी उलयल्यात। आरटीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शाखा आशिल्ली तेन्ना प्रकाश बाब कवळेकार तेन्ना शाखा प्रमुख आशिल्ले तेन्ना हांव काही वेळ स्वयंसेवक म्हणून कॉमान शाखेंत आशिल्लो। तेन्ना एक प्रश्न विचारिल्लो फर्स्ट टायम की युनिफॉर्म बरें आसा पूण तो दांडो बी कित्या खातीर काय म्हणून फर्स्ट पयल्या दिसा काय दुसऱ्या दिसा तेन्ना ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलें की दांडो ती एक्सरसायज करपाक कवायत शिकपाक आनी हांवें तें विचारलें कोणा तकलेर घालपाक काय म्हूण तेन्ना तो प्रोटेक्शना खातीर प्रोटेक्ट करपाक कोणी अटॅक केलो जाल्यार आनी प्लस तुमचें रक्षण फॅमिलीचें रक्षण कम्युनिटीचें रक्षण करपाक। म्हाका दिसता की जसो टायम गेलो तसो RSSचेर इतल्यो एलिगेशन जाली आनी हे सगळे जे एलिगेशन करणारे हे विसरले। हिंदू संस्कृती हिंदू रिलीजन इतली ओल्ड आनी हिंदुइजम इज अ फिलॉसॉफी इट्स नॉट अ rules and regulation religion like other religions. तरी आसतना जे फॉरेनर जे आज मेडिटेशन योगा आणि हिंदू संस्कृती शिकपाक हांगा येता आणि काही आमचे लोक सगळे न्हय जे आपूण हिंदू म्हणपाक लज दिसता। आता लज दिसता म्हणजे ते कितें हिंदू न्हय अशें न्हय पूण लज कित्याक दिसता तर अशें एक लास्ट 30 वर्सां जाला रायट फ्रॉम 1977 एमर्जन्सी लागतकीर तेन्ना आनी मागीर की सेक्युलरिझम म्हणटा जो पळय हें आसा खरो मिनींग तो चेंज जाला। ऑल रिलीजन्स शूड बी प्रोटेक्टेड, ऑल रिलीजन्स शूड बी रिस्पेक्टेड, पूण एपीजमेंट आनी रिलीजन शूड नॉट बी पॅम्पर्ड। मायनॉरिटी शूड बी प्रोटेक्टेड, मायनॉरिटी शूड बी प्रोटेक्टेड बट शूड नॉट बी पॅम्पर्ड। रायट फ्रॉम सुप्रीम कोर्टान शाहबानू केस सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिवन गव्हर्मेंटान आपल्या कडेन 2/3 मेजॉरिटी म्हणून चेंज केलें, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केलें। हे खंयच्याच कंट्री जनरली जायना डेमोक्रेटीक कंट्री आनी एज अ लोकल एज अ नॅशनल एज अ सिटीजन आमी तें एक्सेप्ट केलें। लॉ एंड ऑर्डर जर समज तूं खंयच्याय देशान जर समज प्रोटेक्ट केली ना जाल्यार जंगल राज जाता। तशें थोडी आफ्रिकन कंट्रीज आसा। संपूर्ण कोकण प्रांतात एकाच दिवशी आणि साधारणतः एकाच वेळी अशा पद्धतीने एक हिंदू चेतना संगम व्हावा। अनेक प्रांतांमध्ये संघाच्या मार्फत अनेक प्रकारचे प्रयोग झाले। काही ठिकाणी पूर्ण प्रांतांचे एकत्रित कार्यक्रम झाले।